poraco porwo, sovra poras vordo, solves poraci moni, soglia poras uns vorte, leva jadam razonuja, tača mundiran zomuja. Jadam razuja, tača moni razuja. Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. Amen. सर्वेस पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसू. आयचे मिसाचे बलिदान आमी भेटयता. सोपून गेल्या लॉरन्स एस्ट्रोसियो देवान ताका सुर्गेचें सूख फावो करूं म्हूण आमी मागुया. तेच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस सोमरमता कार्मेलिना मोंतेरो देवान तिका आपल्या देण्यांनी आशिर्वादान भरूंक आमी मागुया. आनीक आज शुभ वर्तमानांत देवाच्या उतरान जेजू आमकां आमचें जिवीत उर्बे बरीत करूंक आमकां सगल्यांक आपयता. आमच्या जिवितांत उर्बा घेवन आमी जिवंक हेच देवाचें बरेंपण दुसऱ्याक आमी फाकूंक आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानान आदार मागुया. आनी जायते फावटी घडयेक आमच्या जिवितांतली उर्बा आमी घडयेक वगडायल्या. आळसायेन घडयेक आमी आमचें जिवीत घडयेक सारला. ह्या आनी दुसऱ्या पातकाचो आमी उगडास करुया. आनी सगल्या आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजो कन्या उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आतारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच आंकवार मरे सगल्या देवताक आनी भोगताक आनी तुमकां बाबा बळितो अशे खातीर आमच्या सगळेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भुगसून आमकां सासण्याच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. वेळार आमची कासकी इथे सावन देवाक आमी उबारुया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बाबा, सर्व सोपूर्ण देणी तुजे तावन उपजतात. आमची काळसां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भुक्ती चोडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळी बरी देणी पोसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. भाग्यवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, आत्मो मेळ्ळा त्या मनशां कडेन हांव उलयतां तशें तुमचे लागीं म्हज्यान उलोवंक जावंक ना. पूण संवसारी मनशां लागीं कशें क्रिस्ता सोवें तुमी आजून भुरगुलीं जाले परी तुमचे कडेन हांव उलयतां. दूद हांवें तुमकां पिवंक दिलां, निबोर जिवण दिवंक ना. कित्याक तसलें जेवण जेवंक तुमच्यान तेन्ना नजो आसली.
आनी आजुनूय नजो, कित्याक आजून तुमी संवसारी मनशां कशीं जियेतात. तुमचे मोदें नाटकाय आनी झगडीं वसतात म्हणटच तुमी ह्या संवसाराच्या नेमा पोरमोणें जिवन ह्या संवसाराची मनशां कशीं चलनात. कित्याक जेन्ना तुमचे मदलो एकलो म्हणटा हांव पावलूचो आनी दुसरो म्हणटा हांव आपोलोचो, तेन्ना ही तुमची चाल संवसारी मनशांची की ना? शेकी मेळून आपलो आपोलो कोण आनी पावलू कोण? तुमकां भावार्थ दिला ते सेवक आमी. सोमयाच्या देण्या पोरमोणें जण एकलो सेवक जाला. हांवें बी रोयलें, आपोलोन तें शिंपलें, पूण देवान तें वाडयलें. तो रोयता वो शिंपता तो म्हत्वाचो न्हय, पूण वाडयता तो म्हत्वाचो, आनी हो म्हणल्यार देव. रोयता त्या शिंपता त्या मनशा मदें कांय अंतर ना. जण एकल्यान काम केलां त्या प्रमाणें देव ताका मजुरी दितलो. खरेंच आमी देवाचे सहकारी. तुमी देवाचे शेत आनी देवाची इमारत. देवाचें उतर हें. देवाची बरोबर कर. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब सांग दी. जी पोरसां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. पोतून म्हणे जी पोरसां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरसां बागी. असले पोरजेक आपलें दायज करून ताणें विंचून काडल्या. स्वर्गांत तावन सर्वेस्पर नदर घालता. सगळे मनशाकूळ ताच्या मुर्यांत आसा. जबाब जी पोरसां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. प्रितुमेर जियेता तितल्यांचेरूय आपल्या तिकानान तावन तो दिश्ट घालता. ताची सगल्यांची काळजां आकारता आनी सगल्यो तांच्यो कन्यो बरो ओडकोता तो तोच. जबाब जी पोरसां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पडेनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचे सवें काळजाक संतोश भोगता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. जबाब जी पोरसां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. उद्गाराक आमी उबी रावया. गरिबांक बरी खबर दिवंक कोयद्यांक सुटका परगटूंक ताणें म्हाका धाडला. Survespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. देवस्थानांतलो काडून जेजू शिमावाच्या घरा गेलो. सिमावाची सासू मोठ्या जोरान आसली आनी ताणें तिचे पासत ताका विनोती केली. तिचेर ओडो घालून ताणें जोराक हुकूम घालो आनी तिचो जोर पडलो आनी रोखडीच सुटून ती ताचो परामोस करूंक लागली. दीस दारीर पडल्या उपरांत जिन्सा भासाच्या बोडलीकारांक ताची सुरशीं हाडली आनी एक एकल्याचेर हात दवरून ताणें तांकां बरी केली. जायत्या जाणांवेले देंवचारूय काडले आनी ते बोब मारून म्हणटाले तूं देवाचो पूत. आनी आपूण देवान मागलोलो म्हूण ते जाणो आसले देखून
ताणें तांकां बोबाट केली आनी उलोवंक दिलें ना. उजवाडटोच भायर सरून तो एका एकसूर जाग्यार गेलो. लोक ताका सोदीत सोदीत तो आसलो थंय आयलो आनीक आपणाक सोडून वचो नाका पूण राव म्हूण ती पोरांतताली. पूण ताणें तांकां म्हणलें, देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान हेरा गांवांनी हांवें परगटूंक जाय. तर ह्याच पासत म्हाका धाडला. आनी जुदेयाच्या देवस्थानांनी तो भाशण करीत आसलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वगामी तुका क्रिस्ता. म्हजे दिसतना जायते फावटी घोडेक आमी स्टेडियमाचेर गेले आसतली एक गेम पळोवपाक वो टिवीचेर घोडेक आमी गेमी येता त्यो पळयता. आनी जरी तर आमी स्टेडियमाचेर नदर मारल्यार एक वस्त आमकां दिसून येता ती म्हणल्यार लोकांची उर्बा, दी एन्थुसियाजम ऑफ द पीपल. कोण बोवाळ मारता, कोण ताळयो मारता, कोण भावटे उबयता, हे भाशेन ही उर्बा लोकांची आमी ते गेमीत आमी पळयता. उर्बा बाबनो इंग्लिशान आमी ताका म्हणटा एन्थुसियाजम. ह्या उतराचो अर्थ म्हळ्यार एन म्हळ्यार इन आनी थेवोस म्हळ्यार गॉड, म्हळ्यार देवांत रिगून रावप, टू स्टे इन गॉड. आनी हीच उर्बा आनी एन्थुसियाजम आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता. जेजू आज देवस्थानान आमकां मेळटा. आमी आयचे वाचप घेतला ते लुकाच्या 4थ्या आवेस्वरांतले. आनी लुकाच्या 4थ्या आवेस्वरांत आमकां मेळटले जेजू म्हणटा, देवाचो आत्मो म्हजेर आसा, द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज वीथ मी. आनी हीच उर्बा जेजूच्या जिवितांत ह्याच आवेस्वरांत कितलेच फावटी आमी पळयतले. पयलीं आमी पळयता जेजू देवस्थानान भितर सरता, देवस्थानान शिकोवंक लागता. आनी एक कालच्या दिसा आमी पळयला कोण भाशेन जेजू त्या मनशा वेलो देंवचार काडटा. आनी त्याच देवस्थानांतलो भायर सरून आज जेजू शिमावागेर वेता. ताची सासू जोरान फडफडटाली, तिका तो बरी करता. उपरांत आमी पळयता जेजू जिन्सा भासाच्या बोडीकारांक भेट करूंक वेता. आनी शुभ वर्तमान आमकां सांगता एक एकल्याचेर ताणें हात दवरून तांकां ताणें बरी केली. उपरांत जायत्या वेले देंवचारूय ताणें काडले. त्या फुडें आमकां मेळटले जेजूक ते मागता तांची शिराव. पूण जेजू म्हणटा देवाचें राज आनी दुसऱ्याय गांवांनी म्हाका परगटूंक जाय. आनी जेजू दुसऱ्या गांवांनी देवाचें राज परगटूंक वेता. तर बाबून हांव पळयता जेजूची उर्बा, देवाचो वावर फुडें व्हरूंक. कांसार म्हणल्यार जायना, जेजू शेळमोळाय ना, बेजाराय ना, हें कांयच आमी पळयना. पूण कितली ताका उर्बा आसली ही देवाची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक. आनी ह्याच खातीर जेजू वेगवेगळे सुवातेर भोंवतालो, वेगवेगळी कामां तो करतालो. आपल्याक म्हूण वेळ तो दिनासलो, पूण ही उर्बा ताच्या जिवितान आमी पळयता. बाबूनो म्हाका उडास आसा, आमचे सिमिनारीन एक फादर सदांच ही एक वळ म्हणटालो, नथींग इज इंट्रस्टींग फॉर दोज हू आर नॉट इंट्रस्टेड. तूं कितलेंय तांकां दी, ही उर्बा तांच्या जिवितान तुका मेळची ना. आज बाबून आमच्याच जिविताचेर आमी नदर मारया. एम आय अ एन्थुसियास्टीक पर्सन? म्हज्या जिवितान उर्बा आसा काय? जायते फावटी आमी पळयता जायती मनशाची जिवीत ती आपल्या घरचोय वावर करतली, फिरकोशेंतलोय वावर करतली, समाजीक वावर करतली, म्हळ्यार थोकोनात ती वावर करीत ती आसतात. ही उर्बा तांच्या जिवितान आमी पळयता. कितेंच तांकां सांग वेळ काडून ती करतली. आनी उर्बा तांच्या जिवितांतली आमकां दिसून येता. पूण थोड्याच्या जिवितांत बाबून पळयल्या ही उर्बा आनीक उरोंक ना. सगळीच शेळमोळाय आळसाय जिवितांत भितर सरल्या. कितेंच करतलो म्हणल्यार जायना, आळसाय जिवितांत भितर रिगलोली आसा. तर बाबूनो आज आमच्याच जिविताचेर आमी नदर मारल्यो. एम आय एन एन्थुसियास्टीक पर्सन? कितेंय करूंक हांव फुडें सरता काय?
कसलोच वावर कसली जबाबदारी मोरचो घरचोच वावर करूंक वो पवित्र सभेचो वावर वो दुसरो वावर करूंक ही उर्बा म्हाका आसा काय ही उर्बा घेवन हांव म्हज्या जिवितांत जियेता काय म्हज्या जिवितांत शेळमोळाय भितर सरल्या आज जिसू आमकां ही उर्बा परतून आमच्या जिवितांत भितर काडून देवांत रिगूंक आमकां आपयता तर हीच कृपा आमकां ह्या तरार उड्या स्वर रुपान येतल्या जिसू लागीं मागून घेवया. पेटोवणे वेळार गायन गावया यादनी गुंडो समोर पिता C18 पेज 36 C18 पेज 36. मोशा भाव भयणो मोशान तुमचे बलिदान सर्व पदवीदार देवाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हेच तुमच्या दोतले बलिदान आपल्या मनातली मोहिमे आमच्या पवित्र विचार सर्वेस्वर मारून घेऊ. जिव्या देवा पवित्र बाबा जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वय देव आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायन आमकां फावसा हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्ष आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जन्मपण पुरगटा तीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक अंतरेकता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा गरजसो पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उणो घेतलो
तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात, ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उदगार दिवन बावरताचो गुटपोर कोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनोशणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मोडणाचो आनी पुनोशणपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडां रगत शिवतले आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक, फिलीप नेरे आमच्या गोवणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जोनपणाचो बरवासो धरून मेल्या ते आमच्या भावा भयणीची काकलत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे मायेत सांगाती बागेन सुसे ती सोपुती बागेन धर्म दिता बागेन सुसे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोडवणदाराच्या आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थोन सांगातान धीर घेवन म्हणया. आमच्या बाबा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकयल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तारणे नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराची क्रिस्ताच्या जिणेक आमी बरवाशान ओतरयता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वाखातांतली वाटय. कित्याक की पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाची तिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येता रासोड चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोमयाची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्या ती सगळी आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका आपणाक मेळटलें.
Christmas Velar Gayon Gavuya, Surgi Undo Jason Dilo, D40, page 69. D40, page 69. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बाबा, सुर्गीच्या जेवणांत तुवें आमकां दादोशी केलें. मोग वाडूंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भाव भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनीक पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. शेवटाक गायन गावुया आमचे बोरी राव तूं सोम्या. E1 page 76. E1 page 76. Anundam
मुक्ता